भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया टर्की ह्या मूळ अमेरिकन सुकण्यां विशीं. ते उक्त्या माळांचेर अटांग्या रानांनी मेळटा. पाळीव टर्की भारतासयत संवसारभर आसात. टर्कीच्यो साबार जाती वंश आसात. ताचें वजन सादारण 5 ते 12 किल, लांबा 125 सेंटीमीटर. मादी ल्हान आसता. कांय जातींचें वजन 13 ते 40 किल आशिल्ल्याची नोंद मेळ्ळ्या. पाखाटी फुलयतकच ती 1.5 मिटरा मेरेन पावतात. रानवटी टर्की सादूर चपळ आसता. अनवळखी मनीस दिसल्यार तो आक्रमक जावंक शकता. टर्की जमनीचेर वराक 40 किलोमीटर मेरेन धांवपाक शकता. कांय अंतर उडूय शकता. पाळीव टर्की वजनाक लागून सहसा उडनात. ते दिसाचे अन्न सोदतात, रातचे झाडाचेर विसव घेतात. पाळीव टर्की घुडान रावतात. टर्की हो एकवटान रावता. मादी प्रत्येक हंगामान 10 ते 14 तांतयां घालता. नर टर्कीक टॉम तर मादीक हॅन म्हणटात. नर टर्की गोबाल गोबाल असो आवाज करता. तो उदकान बरो पेंवपाक शकता. टर्की तकलेचो रंग आपल्या भावना प्रमाण मातसो बदलपाक शकता. म्हणल्यार राग आयल्यार तांबडोच जाता. टर्की हो क्रिसमस आनी थँक्स गिवींग परबां कडेन सांस्कृतीक नदरेन जोडला. क्रिसमसांत ताजें मांस खातात, एकमेकाक दितात. ते रुचीक मातशें वेगळें, पचपाक हलकें आनी प्रोटीन युक्त. भारतांत ते सादारण 350 ते 400 रुपया किल खपता. टर्की पोसल्यार मांस विकून बरें जोडूं येता. टर्कीच्या काळ्या पाखांक नशीब आनी शक्ती कडेन जोडला. ताचे विशीं कांय लोककथाय आसात. टर्कीचो सगळ्यांत व्हडलो दुस्मान मनीस, मागीर कोले, लांडगे आनी गरुड पक्षी. कांय टर्की पळोवपाक राजबिंडे तर कांय रोगट कशे दिसतात. टर्की हो संपर्क करपाक 20 परस चड आवाज काडटा. ताची नदर सामकी बरी आसता. ताका 270 डिग्री मेरेन दिसता, मनशाक 180 डिग्री मेरेन. टर्कीचे चोची कडेन मांसाचें खाड कशें आसता. ताका लागून तो वेगळोच पक्षी कशें दिसता. तर असो हो टर्की. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.